नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आमची नदर आसा हे आमच्या कार्यावळींत. फाटले कांय दिसां भितर गोंयांत रिलिजियस कन्वर्शन म्हणल्यार धर्मांतराचो मुद्दो मुखार आयला. आतां धर्मांतर हें भारता खातीर नवें कांयच न्हय. 14 नोव्हेंबर 1956 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हाणें आपल्या 3,65,000 अनुयायां सयत हिंदू धर्माचो त्याग करून बुद्ध धर्म आपणायल्लो. बुद्ध धर्म ताणें हाका लागून आपणायल्लो कारण ताका दिसलें की हिंदू धर्मा भितर ताच्या जात भाईंक आनी ताका जाय तशी फावो तशी योग्यतेची आनी समानतायेची वागणूक मेळना. हाका लागून ताणें धर्म बदलिल्लो. गोंयांत एक वेगळें वातावरण तयार जालां जातूंतल्यान धर्मांतर लोक करतात आनी जे धर्मांतर करतात तांचेरूय एक ठपको येता आनी जे धर्मांतर लोकांचे घडोवन हाडटात तांचेरूय एक आरोप जातात. आतां गोंयांत हिंदू आनी क्रिस्तांव हे मुखेल धर्म. मुसलमान धर्माचे लोक गोंयांत आसात पण तांची संख्या साप उणी आसा. पूण जेन्ना अशें धर्मांतर जाता हिंदू धर्मांतल्यान लोक दुसऱ्या धर्मांत वतात आनी चडशे खूब जाण म्हणटात की हे क्रिस्तांव धर्मा भितर वतात. तर हे नेमके कशे तरेचे धर्मांतरण आसतात, धर्मांतर कोण करता किंवा स्वताचे धर्मांतर करपी दुसऱ्या धर्मांत वचपी लोक कोण, हाचेर आज आमी भासाभास करूंक हांगा जमल्यात. आमचे मदीं आसा दोन मानेस्त, फादर विक्टर फेर्रांव आनी एन शिवदास. ह्या दोगांकूय ह्या प्रस्नाचेर बरो अभ्यास आसा आनी दोगांय कडेन आमी उलयतले धर्मांतर म्हळ्यार नेमकें कितें, गोंयांत कशा प्रकारचें धर्मांतर जाता, ते कित्याक लागून जाता आनी हाज्या फाटल्यान खंयच्यो शक्ती कार्यरत आसात. फादर, आमी तुमचे कडल्यान सुरू करुया. कित्याक जे धर्मांतर जाता ते म्हणटात की हे सगळे हिंदू धर्म सोडून क्रिस्तांव धर्मा भितर वतात. आतां ऑफिशियली चर्च ह्या सगळ्या प्रकाराक मान्यताय दिता काय ना आनी चर्चीचो रोल, चर्चीची भुमिका हाचे कडेन कशी आसा? जाप दिवच्या आदीं म्हाका पयलें दिसतालें द वर्ड कन्वर्शन, धर्मांतर सगळ्या इतिहासान एकेच तरेन अप्लाय करूंक जायना. आनी जाणी अभ्यास केला ऑन कन्वर्शन, देर आर anthropologists who have tried to study conversions. So conversion गोंयांत तुवें सांगलें ते भशेन आनी भारतांतूय इट इज नॉट न्यू. खूब आदींतल्यान कन्वर्शन बाबासाहेब आंबेडकराची खबर तुवें केली. त्या भायर आमच्या गोंयांत त्या आदीं 13th century कन्वर्शन जालें आनी तें म्हणल्यार उबे आनी आडवे, शैवाक मानतले काडले आनी वैष्णवाच जाले. त्या पासत तुमी पळयलें कितें बाटाबाटी जालें, कितें खूब खूब इतिहास कोडवो आसा. त्या फाटल्यान पुर्तुगेज आयले. पुर्तुगेज येतोच आनीक एक धर्मांतर जालें. तातूंतल्यान आमचें कॅथोलिसिजम जें आमी आहा थंयच्यान आयलें. त्या उपरांत आतां एक प्रश्न तुमी हाडटा, म्हणजे सरकार हाडटा, तो प्रश्न आहा कन्वर्शन आतां जाता. आतां एंथ्रोपॉलॉजिस्ट आमकां कितें सांगता, कन्वर्शन जें आतां आमी चिंतता इज लायक स्पिरिच्युअल कॉन्क्वेस्ट. कोणाक तो आत्म दल्लो ताका कॉन्कर केलो. हें पुर्तुगेजाचें मन आमी कित्याक आतां घालूंक जाय? दीस इज द मायंड ऑफ द कॉलनायझर. वेन वी थिंक कन्वर्शन इन दीस वे, we are actually misunderstanding conversion. One, anthropologists are saying, अरे त्या भुरग्याक, त्या मनशाक कोण तो जावं ताका तकली आहा, बेश्टो हॉर्सार करून कोण जाता. He can think and resist. And when we say forced conversion, we are actually minimizing his agency, ताचो freedom, ताचे knowledge आनी हे भाशेन. So therefore, let us also think about the notion of conversion right now being used is actually a military word right now. Conversion from anthropology is creative adaptation. Creative adaptation म्हणजे एक मनीस आपल्या जिवितांत कितें घडलां तें पळोवन जखून मकून जिवीत खंयच्यान वेचें हाचो निर्णय घेता. हो घडलो. बाबासाहेब आंबेडकरान क्रिएटीव एडॅप्टेशन केलें. कित्याक यू सी, हांवूय तो आंबेडकर शिकलो आनी आंबेडकराची एक सेंटेन्स म्हाका एकदम आवडली. आय वॉज बॉर्न अ हिंदू, दॅट इज नॉट इन माय हँड, बट आय विल नॉट डाय अ हिंदू. हांवें कित्याक म्हणलें? जात आसा. सो हीज कन्वर्शन वॉज अरावंड
अ इश्यू ऑफ कास्ट आनी खूब कास्टाक लागून कन्वर्शनां जालीं आदीं जालीं आतांय जातलीं नॉट ओन्ली दुसरी गरीब पीपल क्रिएटिवली एडेप्ट कोण गरीब आहा आतां गरीब कन्वर्ट जाता कोण कोत्ता कोण टॅल दिता आनी कितें कोत्ता म्हणटा हांव नको आय हॅव नॉट बीन इन दोज प्लेसीस द पॉयंट वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू आतां हो गरीब आहा तो कित्याक बळी पडलो सरकाराचें काम त्या गरीबाक खंय व्हरपाचो गरीबूच दवरपाचो आनी तूं राव तसो ताका बाबड्याक कितें मेळटा म्हूण तो क्रिएटिवली एडेप्ट कोत्ता ताचें मन सो वी कॅनॉट टेक अवे हीज एजन्सी भारताच्या संविधानान आमकां एक हक्क दिला की जाय तो रिलीजन आपल्याच्यान स्विकारूं येता जाय तो धर्म आपल्याच्यान आपणाव येता आनी जाय त्या धर्माची प्रॅक्टीस तुमी करूं येता सो तूं जशें म्हणटा हें क्रिएटीव एडॉप्शन हें क्रिएटीव एडॉप्शन जाता कित्याक तर दुसरे कडेन खंय तरी ताका तो बळी जाल्लो आसता शिवदास म्हाका तुजे कडल्यान हाजें उत्तर जाय फादरान जशें म्हणलें की डिस्क्रिमिनेशन ताजेर खंय तरी जाल्लें आसता पूण आमकां सगळ्याक सांगता की भेदभाव खंयच ना हिंदू धर्मा भितर भेदभाव ना काय ना सगळे आमी इक्वल सगळे आमी एक सारके वसुदैव कुटुंबकम बी अशें आमकां सांगतात सो तुजें मत कितें हें धर्मांतर आनी हे सगळे जे इश्यूज आसा हाजें मूळ खंय हांव मातसो आरंभा पासून म्हणजे मुळाक हात घालून उलयतां हांव जेन्ना कळ्ळें धर्म म्हळ्यार कितें हें म्हाका पयलीं हांवें विचारलें वॉट इज रिलीजन आनी ताचें डेफिनेशन कितें आयज संवसारांत जवळ जवळ 9 सुमार ल्हान व्हडले धर्म आहा तातूंत सगळ्यांत मोठे धर्म म्हणजे ख्रिश्चन आनी इस्लाम आनी हिंदू सगळ्यांत ख्रिश्चनिटी हो जगांतलो मोठो धर्म आसा आज ताजे मुसलमानूय बी म्हणटा आनी म्हाका अजाप दिसता की आपली संख्या वाडोवपाक कितली संख्या आमी कितल्या वी आर द लार्जस्ट पॉप्युलेशन इन द वर्ल्ड हें दाखोवपा खातीर एक कंपिटिशन ही स्पर्धा वो रेस चलता अशें कितें दिसता आनी दुसरो आनी एक हांव मुद्दो मानता आरंभाकच की आमचो जर नाश कोणी करीत नॉट द वॉर पॉलिटिकल वॉर न्ही रिलिजियस वॉर ज्यो पळय आसा फुडाराक घडपाच्यो आसा आनी घडटात आमच्या मुखार त्योच आमकां आमची ह्युमॅनिजम पळय आसा त्योच काबार करतलो अशें म्हाका दिसता म्हणून रिलिजन जेन्ना आसता रिलिजिओ लॅटीन वर्डावयल्यान तो वर्ड आयलो इट्स डेफिनेशन इज दीस रिलिजिओ म्हणजे कमींग टुगेदर इट इज अ कॉंग्रिगेशन ऑफ द पीपल आतां इंडियन येतकच आमचे खूब धर्म आसा तातूंत मेजर हे धर्म आसा आमी जाणात ते तातूंत मदीं एक फरक आसा म्हज्या मतान हिंदू हो धर्म न्ही तो धर्म केन्ना म्हाका इट इज नॉट अ रिलिजन कित्याक इट हॅज नो प्रॉफेट ताका फावंडर कोण ना कोणें सांगचो म्हाका ताजो जसो क्रिश्चनिटीक आमी क्रायस्ट म्हणटात मुस्लिमांक मोहम्मद पैगंबर सिखिजमांक सीख अशें प्रत्येकाचो बुद्धा जैनीक सगळ्यांक बापूय आसा फादर आसा तसो हिंदूंचो संस्थापक म्हणून कोण ना आनी म्हणून म्हाका स्वता हांव हिंदू बी म्हणटात ते मानपाक तयार ना आतां हिंदू धर्मा मदीं चडांत चड पावरफूल आसा त्यो जाती आमच्यो ज्यो जाती आनी आज जो संघर्श सगळो आमच्या हातूंत चलता तो बिकॉज ऑफ नॉट रिलिजन बट बिकॉज ऑफ कास्ट म्हज्या मतान आमी पळयलां आमी आतां इतलोय बोवाळ जालो धर्म बदल्लो म्हणजे खंय शिवोले खंयचे कडेन ते एका पाद्रीन बिलिवरान ताका धर्मांतर फोर्सान धर्मांतर केलो आनी ताजें अशें केलें म्हणून बोवाळ चल्ला खुद्द राज्याचो मुख्यमंत्री सुद्दां तसलो स्टेटमेंट करता धर्म बदलप म्हणल्यार धर्म म्हणजे कितें शर्ट न्ही वो सूट न्ही तो काजराक घालता तो आनी कुर्ता न्ही काडलो दवरलो केल्या परतो दुसरो घालता म्हणून म्हज्या मतान रिलिजन जो जर खरो रिलिजन आसत तो रक्ता बरोबर आसता जसो यू कॅनॉट चेंज युअर ब्लड तसोच धर्म म्हणटा तसो आसता पूण तसो आमचे मदीं ना आमी हो धर्म एक लायक ए थिंग म्हणजे एक शर्ट कोट तशें वापरतात आनी काडलो आनी घातलो आनी तो क्रिस्तांव असो बाटलो मरे म्हणटा आमी आमच्या गोंयांत ताका बाटको म्हणून गाळ मारतात हांव जाणा खूब कडेन बाटको ही गाळ हो ऑनर न्ही तूं बाटको मरे कोणा सांगता तूं म्हणून म्हणटा ताका म्हणजे तूं कन्वर्ट क्रिस्तांव जाल्लो अशें हांगा गोंयांत क्रिस्तांव बाटको म्हणजे आनी तें एक वायट कशें म्हज्या नदरेंतल्यान आतां जें पळय शिवोले बी जालां कितें प्रकरण तें जालां तें मातशें एक वेगळे तरेन हांव आतां एक स्वता हांगा म्हजो स्वताचो अनुभव सांगता म्हजी एक कजन सिस्टर जी हल्दोना रावता नांव बी सांगना हांव ती ह्या बिलेवरा कडेन गेली आनी जालें ती आशिल्ली तिका 2 भुरगीं आसात तिचो घोव भायर आसतालो तो घोव जेन्ना घरा कडेन आयलो आनी तो न्हावन धुवन बी पुजा करपाक भितर गेलो जाल्यार ताका देवस्थान सगळें जें कितें आशिल्लें थंयचें नाच काडून उडयला आनी तो आयलो पळयलो ताका तो रिएक्ट जालो हें खंय काय म्हणून तेन्ना ताणें विचारलें ना मम्मीन काडून तें कॉरिडोरान म्हणजे भायर गॅलरीन दवरला म्हणजे आनी मागीर ताणें ताका मारलें म्हणून आमचे कडेन कंप्लेन आयली तर
आज परिस्थिती अशी जाली हांव ताजेर विस्तारान वचना. आज एक कुटुंब म्हज्या भयणीचें कजन सिस्टरीचें कुटुंब उध्वस्त जाल्लें आसा ह्या गजालीक लागून. बायल घोवाक सोडटा, भुरगीं बापाय कडेन ना, अशें आनी जायतें जालां आनी जायती एग्जाम्पल आहा. म्हणटकीर ह्यो गजाली घडोवंक फावना धर्माच्या नांवान. धर्म हें कॉंग्रेगेशन ब्रिंग्स द पीपल टुगेदर आनी बरे खातीर. जालां कितें कुटुंब वेवस्था इवाडूंक उडयली ह्या घटनेंतल्यान. आनी हातूंतल्यान म्हाका फादर तुजे कडेन येवं जाय, कित्याक हातूंतल्यान लोकांक कन्वर्शन हाजी एक डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट अशी आयडिया कशी ना, संपूर्ण आयडिया ना. गोंयांत आमी जशें म्हणटा हिंदू धर्म आसा, क्रिस्तांव धर्म आसा. खूब जाणांक दिसता तो क्रिस्तांव जालो. आतां ऑफिशियली चर्च, रोमन कॅथलीक जी चर्च आसा ती ह्या कन्वर्शनाचो जो प्रकार आसा ताजे कडेन कसो पळयतात, कित्याक कन्वर्शन करपी खुबशे तरेतरेचे ग्रूप आसा. सो ऑफिशियल चर्च जेन्ना तिचेर आरोप जाता की तुमी कन्वर्ट करता, सो चर्च हाजे कडेन कशी पळयता? पयली सुवातेर चर्च इज नॉट इन्वॉल्व इन दीस कन्वर्शन्स ऑफ वॉट माय फ्रेंड एन शिवदास जस्ट नाव सेड. हें कॅथलीक न्हय. Christians are divided. Christian is not monolithic kind of a group. Christians जायते फांटे जाले तांचे. कॅथलीक वॉज द ओरिजिनल वन आनी अजून आमी तांदून आहा ओरिजिनल. पूण प्रोटेस्टंट जाले, आनी कोण जाले, ऑर्थोडॉक्स म्हणून जाले, आनी मागीर मागीर आनीक NRMs म्हणून येयले. NRMs, न्यू रिलिजियस मुवमेंट्स. आतां न्यू रिलिजियस मुवमेंट्स ते संवसारभर आहा. इवन हिंदुइजमाचे जाले, हरे रामा हरे कृष्णा इन US. बरोबर. आता नित्यानंद स्वामीन आपलो कैलाश हय तो धर्म काडलो. एक एकलो आपले कोत्ता न्यू रिलिजियस मुवमेंट्स. आतां तातूंत कोण एक बाबा आसतलो, कोण एक हिलर, कोण आमचे फेथ हिलर्स अशें आहा. सो वी डिस्टन्स आवरसेल्व्स फ्रॉम दीस पयले सुवातेर. एट द सेम टायम एज क्रिस्टियन I am little bit apprehensive about, these accusations. There may be real issues. I will not disqualify what N. Shivdas shared about his cousin. There can be real issues. But to think that there is such a disaster and you have to enact a law in Goa where all of us are so friendly and good. इतले आमचे मोगाचे संबंध आनी हें आसतना हेची गरज हें आनी कितें तरी आमचेर हाडून सोडपाचें, आमकां डिवायड करपाक, आमकां परतून कितें तरी एक वीक आमचे मदें ओतोवपाचो एक प्रयत्न जाला अशें दिसूंक लागलें. सो ह्या पासत आय हॅव सम कंपॅशन टू दीज अदर सो कॉल्ड ग्रूप. एज अ कॅथलीक आय एम अ कॅथलीक म्हणटच आमचें मन कितें सगल्यांक सांगाताक येवपाक. आतां तो देखून हुएवर दॅट मॅन इज स्टिलींग आर शीप. आमचेच लोक वयता आनी ताचेच जाता. तूं सांगताल तें आमी भोगता इन डिफरंट वेज. सो इट इज नॉट समथींग दॅट वी आर अलार्म्ड अबावट. अशें घडटा. एक मनीस आपलें चिंता एंड ही थिंक्स. इवन माय कजन is still a believer. I have a cousin. तेजी बायल सोंपली विथ दॅट थियोलॉजी. अरे ताका ऑपरेशन करूंक ना भुरग्यां जाता तेन्ना. आनी शी ब्लेड टू डेथ. वाय वी कॅनॉट डू, गॉड वील बी डू. सो तेश कोन्न चिंतपाचें तेंचें एरोनियस थिंकींग आहा. बट इट इज नॉट इजी. वॉट वी आर लुकींग फॉर डायलॉग. आयज कॅथलीक चर्च इज नॉट इन टू कन्वर्शन्स. We are in dialogue. Yes, so Catholic Church is not into conversion. So पहिले सुवातेर तुवें क्लियर केलें की हे सगळे न्यू रिलिजियस मुवमेंट जे आसात ते प्रत्येक धर्मा भितर आसात. प्रत्येक धर्मा भितर अशे फेथ हिलर्स. फाटल्या दिसांनी आमकां एक 14 वर्साचे चलयेचेर एकट्यान बलात्कार केल्लो, हिंदू तांत्रीक बाबा म्हणून सांगून. सो अशे तरेचे जे बाबा आसात, अशे तरेचे जे फेथ हिलर्स आसात ते प्रत्येक धर्मा भितर आसात आनी मनशाचो जो विकनेस आसा ताचो ते फायदो घेतात. कित्याक प्रत्येक मनीस खंय ना खंय भिल्लो आसता जिंदगी भितर. आपले जिणे भितर भियेल्लो आसता, आपले जिणे भितर हल्लेलो आसता आनी ताका खंय तरी एक उभारी मेळपाची गरज आसता. हाका लागून हे सगळे लोक हाचो फायदो घेतात. हाचेर आमी पयलीं उलोवयाच. पूण सद्या वेळ जाले एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत परते मेळुया. तुमी खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.
नमस्कार आनी परतून तुमकां येवकार. आमचे हे कार्यावळींत आमची नदर आसा. आमी उलयतात रिलिजियस कन्वर्शन्स म्हळ्यार गोंयांत जातात त्या धर्मांतरणा विशीं. धर्मांतरां सगळ्याक चल्ल्यात. 1999 ग्रेहम स्टेन्स ह्या इव्हँजलिस्ट पाद्र्याक ओरिसा भितर दारा सिंग आनी बजरंग दलाच्या लोकांनी लासून मारून उडयल्लो ह्या कन्वर्शनाचो परिणाम म्हणून. गोंयांत अशी परिस्थिती जायत अशें म्हाका तरी दिसना, कित्याक फादरान सांगलें त्या प्रमाण गोंयांत आमी सगळे एकामेका कडेन भावपणान वागतात. पूण आमचे जे कांय राजकारणी आसात ते हाचेर उलट सुलट प्रतिक्रिया व्यक्त करतात. कांय राजकारण्याच्या मतान एक बील हाडप गरजेचें, जातूंतल्यान धर्मांतर थांबूंक जाय. जाल्यार कांय म्हणटात की असलें बील हाडपाची गरज ना. म्हाका शिवदास तुजे कडेन येवपाक जाय. हें जें धर्मांतर जाता आनी लोक आपल्या धर्मांतल्यान दुसऱ्या धर्मांत वतात, हाका खुबशीं कारणां असतात. पयलें कारण म्हणजे तांकां दिसता की त्याच धर्मा भितर आपल्याचेर अन्याय जाला आनी बाबासाहेब आंबेडकराचें जें धर्मांतर आशिल्लें तेच भुमिकेंतल्यान जाल्लें. सद्या परिस्थितींत तुज्या मतान कितें आसा? आतां पळयात, आमचे हिंदू समाजांतले म्हणया, हांवें पयलेंच एक बाजू हांव म्हणटा की हिंदू धर्म हो ना, हिंदू समाज सुद्दां ना. आसा ते समाज आमचे. हांगासर आमचो सारस्वत समाज, गोमंतक मराठा समाज, भंडारी समाज, गावडा समाज आनी मागीर ह्या हिंदू समाजा भायलो मागीर आमी क्रिस्तांव समाज म्हणटा, मुस्लीम समाज म्हणजे लोकांचो एक ग्रूप. आतां हांगासर आमच्या तुमकां खबर आसतलें की हांव देवळां मदीं आमच्या गोंयांतल्या व्हडल्या व्हडल्या देवळांनी जातीभेद चल्ला. ही हिंदू मदीं तातूंत हें करपाक मुस्लिमांनी कोणाक हाडूना, क्रिस्तांवांनी कोणाक पुजा करपाक हाडूना. क्रिस्तांव धर्मान तूं देवळांत वचनाका, अभिशेक हे क्रिस्तांव करिनात. हे हिंदूंतलेच लोक हिंदूकूच सकल्या आपल्या एका तरेच्या आमच्या वर्णभेदाक लागून वयलो जो हिंदू आसा तो सकल्या हिंदूक उणाक लेखता सगळे कडेन, घरा भायर समाजांत सगळे कडेन. तुमी आयकलां आसतलें, हांवें देवूळ एक खुली करा म्हणून एक चळवळ केली ह्या मुद्द्याचेर. आतां कित्या खातीर हांवें म्हज्या भुरगेपणांत पळयलें, जें हिंदूचें म्हणून देवूळ आहा तें सगळ्या खातीर उक्तें नासता. उक्तें आसता म्हणजे खंय अमके सुवातेर ताणें बसपाचें. आनी अखंडाचो जातीभेद हांवें पळयलो म्हज्या भुरगेपणा पासून. प्रसाद वाडटना, जेवतना, खातना, वाटना, देवळांत सुद्दां बसतना दावे वाटेन अमक्यांनी बसप, उजवे वाटेन मागीर बसप, मागीर गर्भकुडीन वचून अमक्याच लोकांनी पुजा, तोय हिंदू, पूण जाका पुजा करूंक मेळना तोय हिंदूच. म्हणजे उदाहरणार्थ देवळांनी एक आतां सारस्वत समाजांतल्या लोकांक भितर पुजा करूंक मेळटा, बायलांक करूंक मेळना, विधवांक पुजा करूंक मेळना. म्हणजे असो जो ह्या आमच्या समाजांतलो जो भेद मनशाचो उणाकपणा, म्हणजे एक मनीस दुसऱ्या मनशाचो इन्सल्ट करता, अपमान करता. क्रिस्तांव ना हांगासर हें करपाक, मुस्लीम ना, कोण ना, एक हिंदू दुसऱ्या हिंदूचो अपमान करता. आनी अशे वेळार म्हणटा तें आमचो अधिकार, तें आमची प्रायवेट प्रॉपर्टी आनी कितें. गॉड हो प्रायवेट प्रॉपर्टी कोणाचो जावंक शकना. म्हणटकच ते लोक दुखावतकच तांकां असले कोणी बिलीवर बी मेळटा. आतां उदाहरण हांगासर हे कांय गेले ती म्हणटा आमकां देवळान गेल्यार आमकां अशें आमकां अपमान मेळटा, हांगा मान मेळटा, हांगा रेस्पेक्ट मेळटा, हांगा कितें एक पोटाची सुद्दां वेवस्था गरीब आशिल्ल्या ताजी पोटाची वेवस्था आसा, ताका कितें मेळटा, रेशन मेळटा, काय फायनान्शियल हेल्प मेळटा. इज टेम्पटेड. कारण मेन कितें आसा, मनशाचें जगप आनी मनशाचें पोट आसता. ताका बाकीचे ह्यो वयल्यो हे कुर्ता आनी बुशकोट रिलीजन आसता ताका म्हत्वाचें न्हय. तें ताचेर यू कॅन रिमूव इट एनी टायम. मेन म्हणजे ताजो स्वताचें एक्जिस्टन्स. म्हणटकच जें पळय आज हांगासर आमच्या गोंयांत जें जालां आमी आयकतात, सगळीं कन्वर्शन हांवें इवन मदर तेरेजा पासून सुद्दां हांवें पळयलां, कलकत्त्याक तिणें अशें केलें म्हणून. पूण मागीर एक गजाल म्हाका निमाणे कडेन दिसली की ताका काडून बरी सेवा बी करून ताका तसोच दवरलो ना, ताज्या धर्माचेर हात घालो, ताका अमके पंथानूच ताका दवरलो, ताका सोडलो ना तसोच. तूं मनीस म्हणून राव, व्हडलो जा. हें जें गजाल घडली ती वायट. तूं गरज नासली ताका गळ्यांत तुका बरो केलो, सेवा केली, हें खावपाक जेवपाक दिलें, बरो मनीस म्हणून केलो, मागीर ताच्या गळ्यांत तुवें अमकी तुज्या धर्माची खूण घालपाची गरज नाशिल्ली. हे जे गजाली घडल्यात आमच्या हातून धर्मांतराच्या नांवान त्यो आक्षेपार्थ आसा. आतां आमच्या गोंयांत हो जो इश्यू आयला, आमच्या मुख्यमंत्र्यान आमची कितें तरी एक स्टेटमेंट केला, देवळां बिवळां मोडल्यात ते करतले, कोणें मोडल्या कितें. आनी हे राजकीय लोक जे पळय आसा पळय, ताणें रामनमीक ताणें जे मोर्चे व्हेले आनी मशिदी मुखार तांकां धंडे भगवे धंडे घेवन हें करपाचें नाचपाची गरज नाशिल्ली. मुद्दम जावन न्हिदिल्ल्या गुटेल्या हें प्रोवोक केल्या. हें जें प्रोवोकेशन सद्या आमच्या देशांत चल्लां हिंदू मुस्लिमां मदीं लोकां मदीं, हें आमकां खंय व्हरतलें?
आमकां आमचें स्वातंत्र्य आनी आमी जें झगडून मेळिल्लें आहा तें स्वातंत्र्य धोको आज हांव आयकतां आमचे तिरंगा ध्वज जो आसा झेंडो थंय भगवो झेंडो लावपाची तयारी चल्ल्या म्हण ह्या दिवसांत की हे जे तूं म्हणटा मशिदी मुखार वचून बोवाळ मारलो हे सगळे बोवाळ मारपी जे लोक असतात ते निमाणे भोवजनांतलेच आसता जांचेरूय अन्याय जाल्लो आसता पूण तरी सुद्दां ते थंय बोवाळ मारपाक पयलीं आसता म्हणजे तांकां खबर आसता आपूण धर्म बदलूं शकता पूण आपूण जात बदलूं शकना हें जाणा जावन सुद्दां हे लोक थंय असले चळवळी भितर मुखार असतात फादर ह्योश्यो जेन्ना तूं समाजा भितर दुस्पट घालपी प्रवृत्ती पळयता आनी गोंयांत जेन्ना आमी अशें बील हाडया अशे जेन्ना मतप्रवाह चालू आसात तेन्ना एक मनीस म्हणून आनी एक चर्चीचो एक रिप्रेझेंटेटीव म्हणून तुका हाचेर कितें दिसता? पयले सुवातेर जें तुवें म्हणलें एन शिवदासान म्हणलें सी वी कॅन कन्वर्ट टू रिलिजन्स but we cannot convert to caste. That is not given to us till we die in this country. This is something, which is hiding now in the name of this Hindutva politics. It is people who are, to me, सांगले तुवें म्हणलें तें जे I don't like to use this low caste आनी कितें ह्या लोकांक मुखार धाडटा आनी फाटीं कोण आहा कोण चलयता हें म्हाका सजमता म्हजें मत की देर आर पीपल हू आर ट्रायंग टू तांकां एक एंग्जायटी आहा रिगार्डींग कन्वर्शन ऑल्सो अ सर्टन नंबर ऑफ पीपल हू आर अपर कास्ट एंग्जायटी ऑफ डेमोग्राफी येदें व्हडलें दर्यांत आमी आहा हिंदू वर्ल्ड बट स्टील वी आर अफ्रेड Hindu खतरे में है. How can that be? It is like a joke. But unfortunately, very many of us go with this narrative. And many of us are massified. If you see today, Hinduism काय बरें तूं उगडास करतलो आमचें वसुदैव कुटुंबकम ते भायर let good thoughts come from all direction हें सगळें उपनिशदान आसा बट आमी आतां तें सोडून कितें करता तें म्हाका समजना वॉट आर वी लिवींग इन द नेम ऑफ हिंदुइजम सो आय एम फायंडींग इवन इन महाभारता आय वॉज शॉक्ड टू फायंड अ व्हेरी ब्युटिफूल स्टेटमेंट ऑन फॉरगिवनेस काय बरो फॉरगिवनेस इज अ वेदा फॉरगिवनेस इज सॅक्रिफायस फॉरगिवनेस इज समथींग दॅट होल्ड द होल युनिवर्स टुगेदर इतलें सोबीत महाभारता शिकयता जाल्यार वाय आर नॉट बी एबल टू फॉरगिव द पास्ट वुंड्स हाणें केलें ताणें केलें वाय आर हियर टू रेज द वुंड्स एंड वुंड इच अदर तशें जाल्यार कायदो हाडलो जाल्यार ही कन्वर्शनां बंद जातली काय ना तुका म्हाका शॉर्ट आन्सर जाय शिवदास तुजे ना कायदो पळय आसा ही मनशाची जी पळय भितरली हें आसा ही कायद्यांनी बंद जावपाचें न्ही हें मनशांनी स्वता विचार करपाक जाय आमचें दुर्दैव की आमचे लोक जे पळय आहा ह्या संदर्भान कसलोच विचार करना ब्लायंडली दे आर फॉलोईंग समथींग आतां उदाहरण कितें एक जय श्रीराम तोय बी जय श्रीराम म्हणटा इट द मॉब हें सायकोलॉजी मॉब स्लोगन तो कित्याक आपूण जय श्रीराम म्हणटा कित्याक आपूण हिंदू म्हणटा वाय हें कोणूच केन्नाच विचारिना म्हज्या मतान ही धर्मांतर बी जाली म्हणटा म्हाका जे कृष्णमुर्तीचो एक विचार येता याद येता तो कितें म्हणटा ताका एक मनीस विचारता आय वॉन्ट टू चेंज माय रिलीजन गर्देंतल्यान विचारता आय वॉन्ट टू चेंज माय रिलीजन जे कृष्णमुर्ती ताका बरें फनी उत्तर दिता तो म्हणटा वाय डू यू वॉन्ट टू चेंज युअर रिलीजन वाय डू यू वॉन्ट टू चेंज युअर प्रिजन वाय डू यू वॉन्ट टू चेंज युअर प्रिजन when you are already in one prison why do you want to change म्हणटकच हे आनी महात्मा गांधी बी सांगता सब धर्म अच्छे सच्चे फिर भी झुटे म्हणून सब धर्म अच्छे फिर भी झुटे हें खुद्द महात्मा गांधीन सांगलां म्हणटकच धर्माची जे पळय राजकारण आमच्या देशांत हें आउट ऑफ इग्नोरन्स अविचारान चल्लां आनी तातूंत बळी कोण पडटा जे पळय हे आसा ऑपॉर्च्युनिटीज आसता ते वयर आसता सेफ तांकां कांय लागना ते लास्ट मजल्याचेर आसता ग्रावंड फ्लोराचेर जे बावडे डावन टाउन आसा दे आर एक्सप्लॉयटेड दे आर बींग किल्ड दे आर बींग रेप्ड ते काबार जातात हो मास म्हणटा ताका आमी आनी हांगा सुद्दां तशेंच सदांच खंयच्याय जंगलींनी पळयात मरतात ते सगळे गरीब लोक झोपडपट्टीचे लोक
आनी जे जंगली पेटयतात ते बरे एअर कंडिशन भितर सेफली असतात अंडर प्रोटेक्शन. जे पेटोवपी असतात ते खंय तरी कुशीक बशिल्ले असतात आनी जे पेट्टात तांकां बाबड्यांक कांयच खबर नासता आपूण कित्याक लागून पेट्टा ते. फादर म्हाका तुजे कडेन येवं जाय हाजेर एक तर हे कायद्यान हें बंद जातलें कन्वर्शन कायदो हाडलो जाल्यार, आनी दुसरो समजा असो जर कायदो जर आयलो जाल्यार ताचो परिणाम ह्या समाजाचेर कितें जातलो? कायद्यान म्हाका दिसना तें बंद जायत म्हूण. पयले सुवातेर इट हॅज टू बी एन अफर्मेटीव पॉलिसी. दीस इज प्रिव्हेंटीव पॉलिसी. ही तुका नॅगेटिव्हची. आतां देर आर रिजन्स वाय क्रिएटिवली अ पर्सन एडॅप्ट्स अँड चेंजीस हीज फेथ. रिजन्स. वन इज पॉवर्टी, वन इज maybe ignorance, so many reasons, and for that reason सरकार आपले दळे धांपता. तो गरीब आहा ताका कितें कोत्ता? सरकार तूं कास्ट कितें कोत्ता? वाय आर टेम्पल्स आर प्रायवेट स्टील. आदली प्रायवेट टेम्पल्स आतां पोतून मोडून आमी गांवकार आमचें टेम्पल प्रायवेट. त्या तेंपाचें तें मागीर क्रिस्तांव जालें, धर्मांतर जालें आनी इगर्ज आयली. तें पब्लीक करता आनी आतां आहात ती प्रायवेट दवरता. हें कितें? सो निमाणें कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वेल्थ हो देव धर्म जो आसा तो कांय जाणांच्या हातांतली मक्तेदारी जाल्या, आनी जेन्ना अशी मक्तेदारी ती जाता तेन्ना ह्या समाजाक ताजो सगळ्यांत व्हडलो धोको आसता. कित्याक सगळ्यांत पयलो ताजो बळी आसता की समाजांतलो सर्वसामान्य मनीस. ही डिबेट अशीच चालू उरतली. बील हाडचें काय ना हाचेरूय भरपूर भासाभास जातली. खोलपणान तुमी ह्या गोश्टीचेर विचार केलो. कन्वर्शन म्हणटा आमकां जें दिसता तें फक्त सरफेस न्ही, ताच्या फाटल्यान कितें कारणां आसा म्हणजे हो टीप ऑफ द आयसबर्ग कन्वर्शन म्हणटा तो. ताच्या फाटल्यान खूब एक व्हडली रियलिटी लिपलेली आसा. आयज ते रियलिटीचो सोद घेवपाचो आमी मातसो तरी यत्न केलो. तुमी दोगांयनी ह्या सोदा भितर खूब मोलाची भुमिका निभायली आज. तुमकां दोगांकूय आमचे दिनवास गोमंतक टीव्हीचे वतीन. आनी ही भासाभास आमी अशीच फुडें चालू दवरतले. पूण तुमी खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.